वास्को मार्केटात दुकानांच्या भायर 2 एक्स्ट्रा ट्रे दवरपाच्या मागणेक नगराध्यक्ष गिरीश बोरकारान विक्रेत्यांक मान्यताय दिली। वास्को मार्केटात विक्रेत्यांच्या वाडट्या अतिक्रमणा संदर्भात मुरगांवचो नगराध्यक्ष गिरीश बोरकारान विक्रेत्यांची भेट घेतली। मार्केटात भाजी आणि कोयराचे ट्रक येवपाक आडमेळीत हाडपी लायटीचे खांबे काडटले तशेंच विक्रेत्यांक नवे शौचालय बांदून दितले म्हणून नगराध्यक्षान सांगले। येवपाक कारण म्हणजे कितें आमी जेन्ना हांगासून वयता परत प्रॉब्लेम तोच जाता। दुकानां सोडून परत ट्रे लायता आनी परत फाटी हाडटा फुडें हाडटात रस्त्याक आनी लोक सारखे विटलेले। काल जेन्ना 3 दीस जाले आमची बातम्या जेन्ना येयली टीव्हीचेर लोकांनी खूबसो प्रतिसाद दिलो। लोक खूश जाले बाबा वास्को खंय सुदारणा जाले म्हणून। पण तांकां खंय दूख दिसलें बाबा आमकां हांव सॉल्ट स्ट्रीक गेलो म्हणून। पूण ते स्ट्रीक वचपाचें कारणूय आसलेलें पूण हे खंय सुदारना नासलें म्हणून। पूण आयज तेंच्यांनी म्हाका आपयलो आनी तेंच्यांनी मार्केटवाल्यांनी सगळ्यांनी मेळून एक मिटींग घेतली आनी आमी तेंच्यांनी एक प्रॉमिस केला, सगळ्यांनी प्रॉमिस केला आमकां एक 2 ट्रे लावपाची दी म्हणून। पूण ती 2 ट्रे कशी दुकानाचो जो एंड आसा तेतून 2 ट्रे लावपाक आमी तांकां मंजुरी दिल्या। पूण त्या 2 ट्रेच्या मागीर भायर सरता जाल्यार तांकां ती 2 ट्रे लावपाक इन फ्युचर मेळची ना। हे तुमी याद दवरा सारकें मरो। जशी तेंच्यांनी मागणी आहली तितली आमी तांकां मागणी हे केल्या। सेकंड थिंग आमदारा कडेन मागता, आमच्या म्युन्सिपालिटीसून हांव आतां ट्राय करता। तांकां मार्केटवाल्यांक हांगा फॅसिलिटी ना टॉयलेटीची, उदीकूय ना। ती फॅसिलिटी तांकां बेगीनच्या बेगीन दिवची होय प्रयत्न आमी करतले। रस्त्याच्या मदीं खांबे आसा इलेक्ट्रीक डिपार्टमेंटान आमी हाडल्या ते आमी शिफ्टिंग करतले, कित्याक आमची व्हडली गाडी हांगा येना भितर म्हणून तांकां क्लिनिनेस खातीर हे ना म्हणून। आनी एवरी डे सकाळचे आनी दनपारचे आमी क्लिनिनेस दवरतले अशें हांव म्युन्सिपालिटीकूय सांगला आनी तांकांय सांगला। तेंच्यांनी तेंचें कितें भाजी आसा ती जेन्ना काबार जाता रातची तेंच्यांनी एक जाग्याचेर हाडून थंय दवरपाची आपल्या दुकाना सायडीक, आमी येवन कलेक्ट करतले। पूण सगळ्यांचे आतां सगळ्यांक तांकां जाय अशें जाला आनी तेंच्यांनी आमकां प्रॉमिस केला हेच्या फुडें काय हे जावचें ना। आनी आमकां तुमी इतलेंच सांगता बा आमकां आमचो इन्स्पेक्टर आनी आमचे थंयसर लेबर येवपाक तुमी आमकां हे करपाक दिवचे न्हू। तुमी तुमच्या मर्यादेन जावचे, तुमी बरो धंदो करचो, वास्कोकारूय खूश जावनी, सगळे जाण तुमची भाजी घेवन येवनी, इतलेंच हांव मागता। सीपी सर सांगला पळय न्हू ते 100% सारकें आसा। कित्याक आमीय खूश, पब्लीक खूश। सीपीन जे डिसिजन घेतला आनी आमी जे उलयला सीपीन आमकां एग्री केल्लें आसा, तेन्ना हांव सीपी सराक म्हणटा देव बरें करूं। मेरे वाव सही है, उसके मुताबिक चलता हम लोग मार्केट वाला पूरा। अगर उससे बाहर आएगा तो वो जो एक्शन लेता लेने दो, हम राजी उसके बारे। आज आम्ही 50 वर्ष हांगा धंदो करता आणि अलीकडे कितें जाला पब्लिक येवपाक लुगार ना। पब्लिक मार्केट शेवटपर्यंत कुणाच्या दुकानात पोचीना, तेन्ना मार्केट आमकां शिस्त जाय, एक लायनीत जाय। कुणाक धक्केबुक्की न होता सवरता प्रत्येकांचे व्यवहार शिस्तीत चालपाक जाय। प्रत्येकाक व्यवहार होवपाक जाय, प्रत्येकाचे पोट भरपाक जाय। कित्याक प्रत्येक जण लोन काढता आणि कितें करता धंदो करता, आज ताका लोन फेडपाक मेळना, समजलें न्ही। तेन्ना प्रत्येकाने आपापली दुकानां शिस्तीत लावपाची आणि प्रत्येकाक गिरायक जावपाचें हे आमचें म्हणणें।